दिवचलच्या वाळशी ते वाठादेव या 4 लेन बायपासाचेर पालसण कोसळपाचे वाटेर आसा। फाटल्या वर्सा भर पावसात हे पालसण कोसळून रेलिंगाक अडकून उरला। हे पालसण पावसाळ्या पयलीं काडचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आम्ही आता असा वाळशी आणि वाठादेव या बायपास रोडाचेर आसा। तुमकां खबर आसतलें गेल्या वर्सा हांगा ही दरड कोसळिल्ली आसा आनी जवळ जवळ आतां मातसो पावस लागीं पावता आसा आनी ताचो कांय कारवाई जाली जावन कन्सल्टंट डिपार्टमेंटाक की ह्या वेळार बिफोर म्हणजे पावसा मान्सून सुरू जावच्या पयलीं हे मातशें क्लियर करपाक जाय। हिंगा सद्या ह्या रॅलिंगाचेर जावल्लें आसा ते रॅलिंग करून कोणूय ते हांगा वता म्हणजे जो ट्रॅव्हलर्स आहात तांचे कडेन करून दुर्घटना जावपाची शक्यता आसा। एक हांव विनंती करता आनी ह्या माध्यमांतल्यान हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की आतां निश्काळजीपणां करून उपकार ना। ते पावस येवच्या पयलीं हे महाराष्ट्राचेर हांव सध्या दिवचलच्या 4 लेन बायपासाचेर नायकनगर वाठारांत आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता म्हाजे फाटले वटेन बायपासा कुशीक एक व्हडलें पालसण डेंजरस म्हळ्यार कोसळपाचे अवस्थेत आशिल्ल्याचें दिसून येता। हे पालसण जे कोसळपाचे वाटेर आसा ते केन्ना बायपासाचेर कोसळत आनी एखाद्या वेळार वायट घडणूक घडत ताचो नेम ना। फाटल्या वर्सा भर पावसांत म्हळ्यार जुलय म्हयन्यांत हे पालसण कोसळिल्ले, मात ते पालसण काडपा कडेन आतां मेरेन कोणीच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान हे पालसण दिसान दीस डेंजरस जायत आसा। सद्या हे पालसण ल्हव ल्हव बायपासाचे वाटेन देंवत आसा। बायपासा कुशीक जे रॅलिंग आसा ते रॅलिंगा खातीर हे पालसण अजून तरी अडकून पडिल्लें आसा। हे जर पालसण वेळारूच काडलें ना जाल्यार येता त्या पावसांत हे पालसण बायपासाचेर कोसळून एखाद्रे वेळार वायट घडणूक म्हळ्यार दुर्घटना घडपाची शक्यता न्हयकारूं येना। तसो भंय लेगीत वाहन चालक आनी लोक उक्तायतात। एखाद्री वायट घडणूक घडचे पयलीं हे पालसण काडचे अशी मागणी वाहन चालक आनी लोक उक्तायतात। हे पालसण केन्ना काडून हो बायपास येरादारी खातीर सुरक्षीत जातलो ताचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून राविल्लें आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।